बाणावले वाठारात एक सामकी दुखेस्त घडणूक घडली। बाणावलेच्या दांडो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू असताना अचकीत एका 26 वर्साच्या तरणाटो खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयले। ताका हॉस्पिटलात दाखल करचे पयलीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। त्या उपरांत गोंयांत बरीच खवदळ पातळी। गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या मंजूर केल्ल्या आंतरगांव फुटबॉल सर्तीत फुटबॉल खेळगडो डायलनाच्या मरणा विशीं समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाकडेन लेखी कागाळ सादर केल्या। हे कागाळीत ताणें हे घडणुकेत दुर्लक्ष जाला काय ना हाची पुरायेन चौकशी करची आनी सर्तीच्या काळात गरजेचे वैजकीय सुरक्षेचे उपाय पाळ्ळे काय ना आनी FIR दाखल करपाची मागणी केल्या। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाच्या सर्तीच्या नेमाचो उल्लेख करून आलेमान मंजूर दिल्ल्या सर्तींनी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध आसप आनी जखमी खेळगड्यांक रोखडेच लागच्या हॉस्पिटलात व्हरपाची पद्दत आसप सक्तीचे आसा अशेंय सांगले। हे नेम पाळ्ळे वा ना आनी कसलेच दुर्लक्ष मेळ्ळे जाल्यार जापसालदारकी थारावची आनी संबंधीत लोकां आड योग्य कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी ताणें आपल्या कागाळीत केल्या। मागी ऑर्गनायझरान सेपरेटली एक रेफरी 800 रुपये दिवपा पडले। 4 रेफरी 2400 तेजे जाले। हे रूल बुक फॉलो कोना GFA हेजी जबाबदारी ओ कायतान मुट्टो प्रेसिडेंट तेन घेवप अजून पुरान आमचो 24 जावपायले आज 11 जाली 24 आवर्स आर गोना हॅपन अजून एक कंडोलन्स देखून स्टेटमेंट ना GFA चो। तो भुरगो कितें रे मुनीस मरे तो गरीब फॅमिली भुरगुले तेक सोडोपू तेकलो मागीर एकलो आनीकलो GFA मेंबर हेजे व्हॉट्सएपाचे घाता एक 20,000 दिता म्हूण कॉम्पेन्सेशन। अरे तुमी आंदा पयशांनी मनशाचे व्हॅल्यू कोताय। हांवें सकाळी SP सराक उलयला हांवें म्हणलें हेजे सारके व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आनी एक FIR रजिस्टर जावपा जाय GFA चे बिकॉज दिस इज टर्निंग इनटू अ जोक। मनशालो व्हॅल्यू ना लायफाक मागचोय माग ही पॉलिटिक्स करू नाका पूण भुरग्यांक आमगे जोतोर भुरग्यांक हाल ग्राउंडाचेर जाता हेडपा जाताय फॅमिली की जाय माय पाय की जाय तो भुरगो पुतून घारयलोलो आयज तेमगे घरान तो भुरगो येयलो ना पुतून। इट्स अ व्हेरी सॅड एंड व्हेरी हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय। गव्हर्मेंट ऑफ गोवान देखून हो प्रेसिडेंट जो आहा कायतान तो चीफ मिनिस्टरागे बर्थडे आहा ओडे 3 लाख एड घाटा फ्रंट पेजाचे तेदो पयशे आहाय तेंकोडे एड घालपा CMाक। अरे तेच पयशे तुमी एक क्लबा ताकी 2 लाख पडा ते AED ते डेव्हलप तेजे मागीर मुनीस ते शॉप दिता यू कॅन रिट्रीव द पर्सन ते जोतोर आसलोले थिंगा एम्ब्युलन्स देखून येयली ना 40 मिनिट्स एम्ब्युलन्स ना ग्राउंडाचे 40 मिनिट कितें रे फकाणा जाले मरे मुनीस आतां आमगे बाणाल दांडियार मेलो तो भुरगो। दिस इज व्हेरी सॅड। हांवें सारके विथ लॉ गेलो म्हाका हे पॉलिटिक्स करूं नाका बट इट्स व्हेरी सिरियस। फुटबॉल म्हणटाय ती आमगे एक स्टेट स्पोर्ट पयर आतां साफ टोर्नामेंट जाला गोंयांत साफ 100 लोक ना टोर्नामेंटा फायनली इंडिया खेळटा आसतना 100 लोक ना। हो आयज परिस्थिती जाला फुटबॉलाची गोंयांत। ऑफकोर्स CMागे हेजे तेजे पोस्टर घालपा CMा पोंदा रावप पांय चिडपाक ते GFA काम जाला। ही GFA म्हळ्यार गोवा फुटबॉल असोसिएशन म्हाका चलत ते भाशेन BJP फुटबॉल असोसिएशन दिसत म्हाका कित्याक तेंक जाय ते भाशेन चलत ते। अरे तुमी एक क्लबा मरे तुमी ते AED दियाय मरे 2 लाख दियाय एक क्लबा ते 2 दी। हांवें आयज मुगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे 6 क्लबा हांवें सकाळी फोन मारला हांवें म्हळ्यार आयज सोन टील आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 टोर्नामेंट जाताय ते दांडियार 1.5-2 म्हयने हांव आयज सोन थिंगा हांव एक एम्ब्युलन्स दितलो तो कॉस्टिंग हांव घेता पूण हे वॉरनान करप न्हू हे सरकारान करप। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर।